नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। गोंयान लोकसभा वेंचणुकेक गोंयकारांचो प्रचंड प्रतिसाद। उत्तरेन 65%, दक्षिणेन 66% मतदान। लोकसभेक गोंयान विक्रमी मतदानाचे दिशेन। विधानसभेक येता तसो गोंयकारांचो लोकसभेक प्रतिसाद। राजकीय फुडारी, उमेदवार आणि राजकीय निरीक्षकांच्या अदमासा प्रमाण मतदान तेंकतले 75%। गोंयभर मतदान एकंदर शांतिकायेन। एका दोगांक घेतले ताब्यान। 8-10 कडेन वोटिंग मशिनांनी मारलो घात। मतदान उसरा, वेंचणूक हायटेक, निमणे सगळे थारिल्ले प्रमाण। आणि ड्रग्साच्या प्रकरणात घुसपल्ल्या 5 पुलीस अधिकाऱ्यांक कारणां दाखय नोटीशी। 2 SP, 3 निरीक्षकांकडच्यान मागली जाप। सभागर समितीचे रिपोर्टा वेल्यान कारवाय। खबरो विस्तारान। गोंयान लोकसभा वेंचणुकेच्या 2 सुवातां खातीर मतदानाक सकाळसावन सुरवात जाल्या। दक्षिण आणि उत्तर गोंय या दोन्ही सिटां खातीर गोंयच्या 40 विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान चालू आसा। आता मेरेन उत्तर गोंयान 65% मतदान जाला। दक्षिणेन गोंयान 66% मतदान जाला। उत्तर गोंयान 7 आणि दक्षिणेन 12 उमेदवार वेंचणूक रिंगणान आसात। उत्तर आणि दक्षिण अशे लोकसभेचे 2 सुवातां खातीर सकाळसावन मतदानाक सुरवात जाला। सकाळी 7 वरां सावन मतदान सुरू जालें। सांजे 6 मेरेन मतदान जातलें। सरगम से संगीत है। So I voted for the first time. I feel very excited because I feel as a citizen of India and I share the responsibility of being a citizen of India. We expect a government which will look forward to solve all our problems, the problems of today that are very necessary to be solved. हवा है तू अब तूफान बन, उमंग है तू अब उत्सव बन। निकल पड़ तू, आगे बढ़ चल तू, वोट तेरी शान है, वोट तेरा मान है। तकदीर अपनी तू ही सवार, यही है तेरा अधिकार। बूंद बूंद से बनता सागर, सरगम से संगीत है। बूंद बूंद से बनता सागर, सरगम से संगीत है। बूंद है तू अब सागर बन, किरण है तू अब सूरज बन। हवा है तू अब तूफान बन, उमंग है तू अब उत्सव बन। निकल पड़ तू, आगे बढ़ चल तू, वोट तेरी शान है, लोकसभा वेंचणुकेक लोकांनी बरो प्रतिसाद दिला। आम्ही आता या दक्षिण गोंयान आमचो सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार थंय आसा। ताचे कडल्यान जाणून घेवया कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कशें कितें मतदान चल्लां तें। लौकिक, हॅलो लौकिक। स्नेहा सांग, कशें कितें मतदान चल्लां? सकाळी आमी पयल्यो खूब लायनी लागिल्ल्यो, आतांय तशेंच आसा काय? आयकूं येता, सांग। सकाळी लायनी लागिल्ल्यो, आतां कशें कितें मतदान चल्लां? स्नेहा आता मतदानाचो हें कमी जाला, लोक येवपाचे कमी जाल्या। लायनी चडशा बुथांचेर दिसना आनी आसा ते एक 15-20 जाणांच्यो लायनी दिसतात। जेवणा पयलींच्यो लोक एकदम गर्देन केल्ल्यो, व्हडल्यो लायनी केल्ल्यो, ते आतां जेवणा उपरांत ते पळोवपाक मेळना। एक वेळ 4:30 उपरांत बी लोकांची गर्दी जावंक शकतली। ओके ओके।
आणि मुरगांव तालुक्यान कशें कितें चल्ल्या वोटींग? चार कॉन्स्टिट्युएन्सी येता त्या तालुक्यान. मुरगांव तालुक्यात 60च्या घरात 60-65च्या घरात पर्सेंटेज असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज गेले जाल्यार मुरगांव 63 क्रॉस केला, 63%. वास्को 58% क्रॉस केला, दाबोली 64 क्रॉस केला, कोर्तालीम 63 क्रॉस केला. ओके. आणि मायनिंग एरियान सध्या लायनी खंयच दिसना. ओके. आणि मायनिंग एरियान कशें कितें चल्ला वोटींग? मायनिंग एरियेंतले सगळ्यांत चड साऊथ गोवान सगळ्यांत चड वोटींग जालें तें मायनिंग एरियेंतल्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जालां. जंय केपें 70 पावलें, वोटींग 70% पावलें. कुर्चडे 63 क्रॉस जालें, सावर्डे 70% क्रॉस जालें, सांगे 70% क्रॉस जालें आणि काणकोण 64. टोटल 3,34,000 वोटर क्रॉस जाल्ले चारांक, म्हणजे आता ते 3.5 लाखांक पावले आसतले. ओके. ओके. आणि सावथांतलो सगळ्यात स्ट्रॉंग होल्ड साश्टी तालुक्यान कशें कितें चल्ला वोटींग? कितले जाला वोटींग पर्सेंटेज? आता साऊथ गोयची टोटल वोटींग पर्सेंटेज 66% क्रॉस जाल्या. तितून फक्त सालसेतली पळयतलो जाल्यार नुवें 63 क्रॉस जालें, कुर्तरी 63 क्रॉस जालें, फातोड्डा 64 क्रॉस जालें, मडगांव 60 मातशें कमी आहा बाकीच्या परस. बाणावले सगळ्यांत कमी 57 पर्यंत पावला. नावेलीम 63% क्रॉस जालें. ओके. सगळे साऊथ गोवातले सगळे असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार सालसेतीत कमी दिसता पर्सेंटेज वोटिंगाची. सालसेतीन कमी दिसता. आनी आतां वोटिंगाक फक्त 2 वरां उरलेलीं आसा. कितल्या मेरेन पावंक शकता पर्सेंटेज? सकाळचो ट्रेन आणि आतां मातशें स्लो जाला तें पळयल्यार वोटींग 75% क्रॉस जावन 80च्या घरात पावपाक जाय. 75-80 हेच्या मदीं उरतलें अशें दिसता. ओके. बरें. ओके. मायनिंग बेल्ट जो आहा, मायनिंग बेल्टांतल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आहा त्यो आनी रिस्पॉन्स येतलो अशें दिसता. त्या बीजेपीचे काँग्रेसीचे चड दिसता म्हणून बीजेपीचे वर्कर्स आहा ते भायर भोंवतना, म्हणजे आमच्या रिपोर्टर कडल्यान रिपोर्ट मेळ्ळा ते म्हणून भायर भोंवन लोकांक भायर काडपाचें काम ते करता ते. ओके. बरें. आतां आमी या उत्तर गोंयच्या आमच्या रिपोर्टरा कडेन. उत्तर गोंयान आमचो महेश घाडी आसा, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया उत्तर गोंयान कशें कितें वोटींग चल्लां तें. महेश. हॅलो स्नेहा आसा. महेश, उत्तर गोंयान कशें कितें आसा? सकाळी लायनी पयल्यो आनी आतांय बी लायन्स आसा काय कोण दिसना वोटिंगाक? उत्तर गोंयान आतां मेरेन जे वोटींग जाला ते 69% जाला आणि सकाळी जे लायनी आशिल्ले तशें आतां लायनी ना. सो ऑलमोस्ट खुबशे वोटींग हे कवर जाल्लेले आसा. पूण उत्तर गोंयान एकूच आतां म्हणजे खासियत आसा ती म्हणजे सकाळी आमी पयले तेन्ना मेल वोटर खूब फुडें आशिल्ले आनी आतां पळयता जाल्यार फिमेल वोटर आहा. पयलीं आतां मेल वोटर टोटल 1,76,000 जाल्यात, मोर दॅन दॅट, आणि फिमेल सध्या 1,79,000 जाल्लेले आसा. सो आतां म्हणटा ते म्हणजे बायलां जी सगळी घरातली कामां बीन करून म्हणटा तशी आतां ती भायर सरलेली आसा वोटिंगाक. ओके. आणि सगळ्यात चड खंयच्या तालुक्यान वा खंयच्या मतदारसंघान जाल्लें आसा वोटिंग? स्नेहा मातशें प्रॉब्लम जाला हांगा टेक्निकल. सो पूण आतां जी म्हायती कितें मेळ्ळ्या ते सांगतात अशें की पेडण्या म्हणटात ते 59% वोटींग जाल्लेलें आसा. माद्रे आणि म्हापसा म्हणटा ते 60% वोटींग जाल्लेलें आसा. सो बाकीच्या थंय व्हडलीशी म्हणजे तेंचो टेक्निकल प्रॉब्लम जाल्ल्या कारणान तो सिस्टम हँग जाल्लो आसा जो कांय कळना. पूण अशें म्हणटा की मया 70 वाठारान म्हणटा ते आतां व्हडलेशे लायनी ना. जे पयलीं जे सकाळी जे आमकां दिसताले तशें आतां कांय मोजकी फिमेल वोटर बीन रावले आसतली ती आतां वोट करपाक वचपाची आसात. ओके. आणि आतां वोटिंगा खातीर हार्डली 2 वरां उरलेली आसा. कितलो जातलो असो दिसता तुका आंकडो वोटिंगाचो टोटल? वोटिंगाक फक्त आतां पळोवंक गेले जाल्यार ऑलमोस्ट एक 69% वोटींग जर जालें, एक 30% म्हणटात तशें उरलेले आसा, म्हणजे 100% टार्गेट करपाक. पूण लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक 55 जाल्लेले फूल वोटींग म्हणटात तशें. आनी आतां जर आमी पळयत जाल्यार एक 69 जाल्यार खरेंच एक म्हाका दिसता एक ऑलमोस्ट 80 मेरेन कशें तरी पावोंक शकता नॉर्थ गोवा. ओके. 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 थँक्यू.